कितें आसा गोंयांत इट ओनली लीड्स टू सस्पेन्शन. म्हणजे पुलिसांक कायदो वेगळो आनी सामान्य लोकांक कायदो वेगळो काय हो मोठो प्रश्न पडपाक लागला. सेकंड इश्यू इज इनडिसिप्लीन इन पुलीस डिपार्टमेंट, क्रायम्स कमिटेड बाय पुलीस डिपार्टमेंट. आनी मेजर जो इश्यू आशिल्लो जो आमी घेवन गेल्ले वीच इज द एपिटोम ऑफ पुलीस क्रायम इन कस्टडी इज मायना कुडतरी जें घडलें. जे मायना कुडतरी कस्टडियल असॉल्ट जो जालो, that assault was not just limited to physical assault but it also was sexual assault. आणि डिपार्टमेंटान कितें केलां तर त्या ऑफिसर्सांक जे त्या क्रायमान इन्वॉल्व आशिल्ले त्या ऑफिसरांक फक्त सस्पेंड केला. नाव इफ दीस क्रायम वॉज कमिटेड बाय एनी वन हू इज अ नॉर्मल सिटीजन जाल्यार ताका कितें करपाचें, ताका चिल्ड्रन्स एक्ट लावपाचें. कारण एक भुरगो तातूंतलो मायनर आशिल्लो, तांकां ते पोक्सो लावपाचें आनी तांकां बाकीची जी सेक्शन आसा BNS अंडर ती लावपाची. Why this FIR has not been registered is a question we asked him. He said there is no complaint that has come on record to say that. But आमी तांकां सांगलें की cognizable offence आसा, तुमी तांकां सस्पेंड केला. The victims are on record की आमकां कंप्लेंट करपाक भंय दिसता. आमी SP क लेटरूय केला. Victims with their lawyer has addressed media and public. Everything is in public domain. एक सामान्य प्रोटेस्ट आसूं, 39A प्रोटेस्ट आसूं किंवा कारापूर सर्वांचे जेन्ना लोक हांगा येता आनी तांकां जेन्ना पुलीस भितर उडयता, ज्या पॉलिटिशनांचेर FIR करता, where there is no crime made out, when there is a cognizable offence which has been made out by the acts of these officers, then why no offence has been registered is a question. आता ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक ताजें एकूच म्हणणें की आमचे कडेन कंप्लेंट ना म्हणून. सो आमी तांकां सांगलां की कंप्लेनीची गरज कित्याक आसा. एवरीथींग इज इन पब्लीक डोमेन. दे हॅव सेड की अशें अशें घडलां म्हणून. आनी विकृत, इट इज नॉट समथींग व्हेरी सिंपल. द ऑफेन्स वीच इज डन, दीज एक्यूज्ड वर ब्रॉट इन द कस्टडी अँड आस्क्ड टू परफॉर्म एक्ट्स or something on the video camera which were very sexual, very म्हणजे अशें बुरशें उलोवपाक सुद्दां आमकां तेन्ना त्या तरेन सांगलें. तें आयकून सुद्दां अशी वीट दिसता की अशा प्रकारचे विकृत ऑफिसर्स आज डिपार्टमेंटान भरल्या म्हणून. and these are all new recruited PSIs. So it is not that entire PSI जे new recruit आसा ते हांव वायट म्हणटा किंवा डिपार्टमेंट वायट म्हणटा. पण why is this happening? because खंय ना खंय तरी फाटल्या 4-5 वर्सांनी जे रिक्रुटमेंट जाले PSIचे ते कशें जालें तें आमकांय खबर आसा. and this is also exposing the fact of cash for job जे जालां, जे कॅश घेवन जॉबाक दिल्ली गेली ते आज कोणाचे ना कोणाचे आशिर्वादान डिपार्टमेंटान आसा. आनी दे थिंक दे आर द बॉसीस ऑफ द पुलीस स्टेशन्स. ना PSI पुलिसां PIंचे आयकता, ना SP DYSP तांकां प्रश्न करपाक शकता. ही परिस्थिती जाल्या. वी हॅव आज DGP एक्चुअली हू इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड ऑफिसर की तुमी आतां हें बडी घेवची पडटली म्हणून. ह्याच उतरांनी सांगलां ताका की तुमी बडी घेवची पडटली. कितें करूंक शकता ते तुमचे पॉलिटिशन कांय करूंक शकना म्हणून. स्टार्ट एक्शन इन द डिपार्टमेंट टू क्लिन्स द डिपार्टमेंट. कारण एक गोंयचो नॉर्मल सिटीजन जो आसा, सामान्य नागरीक आसा, आज बायल आमचे बरोबर आमचे महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा आशिल्ले, यूथ प्रेसिडेंट आशिल्ले, बाकीचे आमचे लिडर्स आशिल्ले, ज्या जाग्यार एक गजाल घडली कुडतरी त्या जाग्यावयले लोक आसात. आनी तांणी सांगलां की कशे तरेन क्रायम घडटा गोंयांत आज आनी कशे तरेन ताजेर डिपार्टमेंटूच आज प्रोटेक्शन दिता. सो एवरी गोवन शूड फील सेफ, एवरी लेडी शूड फील सेफ टू वॉक टू द पुलीस स्टेशन की आपल्याक हांगा कांय ना जस्टीस मेळटलो ना खबर ना. एटलीस्ट आपल्याक कोण विचारतले म्हणून, कोण ह्या प्रश्नाचेर एक FIR रजिस्टर करतलो आनी कितें ना कितें तरी घडटलें म्हणून. पीपल आर लुजींग कॉन्फिडन्स इन पुलीस डिपार्टमेंट. आमी ब्रायब सीन तर इट हॅज गॉन टू अ डिफरंट लेवल. एक्सटॉर्शन सीन हॅज गॉन टू डिफरंट लेवल. डेली आमी व्हिडिओ पळयता रस्त्यार लोकांक कशें आडायता, पयशे लुटता, कशे तरेन ट्युरिस्टांक हें करता. हे सगळें आज मिनिस्टरूय उलोवन जालो. ट्युरिजम मिनिस्टर आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पण सगळ्यांनी सांगलें हें घडपाक जायना म्हणून तांचेंय ते आयकना. So who are the bosses of this departmental thugs? I'm sorry to use the word thugs, but this is how it is. Departmental criminals. When criminals like this wear the uniform, what is the fate and what is the fate of Goans who are subject to the jurisdiction of this police station? So हो प्रश्न घेवन आमी गेल्ले. बाकी जर कांय हातूर जालें ना जाल्यार फुडें कितें जातलें ताचे बद्दल तुमकां हर्शीत जाता. आज आमचे यूथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, महिला काँग्रेस त्यांची इन्चार्ज बाय पॉलिटी आमचे मायना कुडतोरीचे आमचे लिडर बाब मोरेन, बाकीचे हेर वांगडी आमचे बाब समील वर्गाचे लिडर आणि आमचे अंडर गायडन्स जे ॲडव्होकेट बाब अमित पालेकर. आम्ही सगळे आज
एकूच कारणा खातीर गेले बिकॉज समवेर वी हॅड फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट की बाबा पुलीस आमचे रक्षक अजून जावना अशें आमकां दिसतालें आनी खंय ना खंय तरी आज ते फाटी पडल्या. आज जो असॉल्ट मायना कुर्तरी ज्या भुरग्यांचेर युवकांचेर आनी स्पेशली एक तेतूंतलो एक मायनर तांचेर जो जाला आनी ज्या तरेन जाला पळया जेन्ना झगड्यो जाता ग्रुप्सां मदीं झगड्यो जाता युवकां मदीं झगड्यो जाता यू मस्ट डू ज्युडिशियल इन्क्वायरी यू मस्ट डू पुलीस मस्ट डू इन्क्वायरी तांकां हाडून बसयात समजयात ना जाल्यार क्रिमिनल एक्शन घेयात बट वॉट दे डीड अँड आय कॅन इवन एक्सप्लेन इट इन मिडिया म्हाका उलोवपा सुद्दां म्हाका लज दिसता आज. सो दॅट इज अनएक्सेप्टेबल. आमी DGPक सांगलें आमी सराक रिक्वेस्ट केली तुम्ही इमिजिएटली हेजेर तांकां सस्पेन्शन करून तेमी सस्पेंड केला पण सस्पेन्शन इज नॉट इट्स अ आय वॉश. सस्पेंड करून मागीर परत तांकां रिइन्स्टेट करतले. तेंचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक तांकां FIR जावपाक तेंचेर आनी समज हे सर जायना आमी रिक्वेस्ट केला DGPन सुद्दां म्हणला की आमी करतले इमिजिएटली करतले आनी वी विल स्टील ट्राय टू हॅव सम फेथ दॅट दे विल डू इट बट इफ दे डोंट we will have no other option unless and until we take law and order in our school. आमच्याकडे काय उपाय उरपाना बिकॉज वी लुक एट पुलीस डिपार्टमेंट दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अस आणि तेच समज तांच्या कस्टडीन आमकां हाडून बडयता आणि बडयता एक गजाल वेगळी आणि युवकांनी चूक केला तांकां बडोवपाकूच जाय. इफ यूथ गो डू समथींग रॉंग तांकां समजया तांकां एक्सप्लेन करा बट दॅट इज नॉट वॉट दे डीड. The acts that they have done are even shameful to say it in front of media. आम्ही यांचे युथ काँग्रेस सगळे काँग्रेस परिवार आम्ही याचा निषेध करता. आम्ही ते युवकांबरोबर त्यांच्या फॅमिली बरोबर आम्ही रावतले बिकॉज दे आर फॅमिलीज आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ शेम इन द सोसायटी. आम्ही त्यांच्याबरोबर रावतले आणि समज नेसेसरी ॲक्शन समज घेनात पुलीस डिपार्टमेंट जाल्यार आम्ही कितें तें मागीर फुडें वाटचाल पळयतले. सगळे पत्रकार भावांक नमस्कार. आज आम्ही DGP बोले गेल्ले आमचे काँग्रेस पार्टीचे डेलिगेशन आणि ह्या डेलिगेशना भितर तुम्ही पळयलें जाल्यार बाब एक एडवोकेट बाब अर्चित नायक आहा, एडवोकेट अमित पालेकर आहा, एडवोकेट शेन आहा, आमची डॉक्टर आहा डॉक्टर प्रतीक्षा. सो दीस डेलिगेशन आम्ही बरी स्टडी करून DGP मुखार मांडला की जेन्ना भुरग्यांचेर एक कस्टडियल असॉल्ट जाता इन द पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता पुलिसांनी ऑटोमॅटिकली तेंचेर एक FIR करपा जाय आसली बट पुलीस आपलें काम सारकें करनाय. दॅट इज द फॅक्ट ऑफ इट. आनी ज्यो विलेजीस विच आर कमींग अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशन आतां ह्या दिसांनी जायते गोश्टी अशी घडल्या थिंगा. सम आर ऑफ कम्युनल नेचर, सम आर ऑफ दीस टायप ऑफ कस्टडियल असॉल्ट, मायनर्स आर बीइंग असॉल्टेड आणि समथींग आय कॅन कनेक्ट इट टू एक सर्टन स्टेटमेंट जो आमचो कुर्तोरीचो आमदार म्हणटा थिंगा जेन्ना कसलो इश्यू जालो जाल्यार तो म्हणटा आपण पुलिसां सांगला एक्ट कर म्हणटा. कसलो इश्यू जालो म्हणटकूच मागीर लोक ताका विचारले आपण तुमी आयकला आसतलो आपण पुलिसां सांगला एक्ट कर म्हणजे पुलीस हेगे येयले डायरेक्शनार रावताय अशें जालें ना. आनी आतां जेन्ना हो इश्यू जालो पुलीस स्टेशनाचेर ज्या जाग्यार मायनराक आनी बाकी लोकांचेर एसॉल्ट जालो आनी आमच्या लिडरान सांगले ते भाशेन व्हेरी एक बुरसो एसॉल्ट. सो हेजेर आमचो आमदारान कुर्तोरेचो आमदार जो आहा आलेक्स रिनाल्ड ऑरेजो जो BJP पार्टीक सपोर्ट करता तेणें आजून कांय स्टेटमेंट काडना. आनी लोकांनी जर जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वयता आसतना तर इतली भिरांत दवरची पडटली जाल्यार हें पुलीस स्टेशन कसलें. आता काल व्हिडिओ चयला आमी तेगेलो आमचो एक न्यू पुलीस स्टेशन अंडर कन्स्ट्रक्शन आहा बरो व्हडलो स्क्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स. ती व्हडली पुलीस स्टेशन घालून कसलो फायदो ना. तर भितर पुलीस आहा तो सारकें काम करनाय जाल्यार ती व्हडली बिल्डिंगां कसलो फायदो आमकां जे कुर्तोरी कस्टडीचे लोकांक कसलो फायदो. वॉट वी डिमांड इज प्रॉपर पुलिसिंग. DGP हॅज टू एक्ट लायक आवर एडवोकेट अमित पालेकर सेड ही हॅज टू पुट FIR ऑन दीस पीपल. आनी जायते PSI जे आता न्यूली रिक्रूट जाले बिफोर बिकमिंग PSI त्यांचो स्वभाव तर पयलो थोडे आमी वळखताय दे आर ऑलवेज ट्रबल मेकर्स. नाव दे आर बिकम PSI. सो आवर डिमांड टू द होम मिनिस्ट्री इज टू व्हेरीफाय द कॅरेक्टर बिफोर पुटिंग देम इन सच ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन.
सारकें सांगता तुमकां थोड्यांक आमी वळखताय ते पयले सगळे झगडी करपाचे ट्रबल करपा मनीस तांकां आतां PSI जाले ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ब्लेसिंग सो this is such a sensitive position, such a sensitive responsibility that म्हाका दिसता there should be some scrutiny done on these people. कोणाको आनी तिंगा पुलिसान भरती केली they only do this thing. आनी जायते सांगपाचें आहा बट काँग्रेस पार्टी सदांच लोकांचे बरोबर आहा. We will see that justice is given to the people of Goa. Not only Kurtori, but people of Goa, where police will perform the way they are supposed to perform. Thank you. नमस्कार. ही जी घटना घडली मायना कुरतरी ही फक्त एक केस आसा जी आता रिपोर्टेड जाला पण अशे कितल्योशेच केसी आसतल्यो ज्यो भय पुलिसांचो भय दिसता नाल्यार आसलेल्या सरकारान बसलेल्यांचो भय दिसता म्हणून लोक फुडें सरना आसतले. आता जेन्ना ही गजाल आयकली आमी 6 जुना जेन्ना न्यूज येयली मागीर एक 10 दिसांनी तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की अशी घटना घडलेली आसा त्या पुलीस स्टेशनार. आनी हे जे पुलीस आसा जेंच्यांनी इतले सारखे घाणेरडे आनी नीच कार्य केल्ले आसा ते आमी एक्चुअली मिडियाचेर सांगूंक सुद्दां शकना. सो अशें जे कार्य करता इतले कॉन्फिडन्सान आनी करेज आनी गट्सान जे पुलीस करता म्हाका दिसना हे तेंचे फर्स्ट टायम आसतले. अशे कितलेशा भुरग्यांक चली भुरगीं आसची ना आनी कोण आसची ना आमकां कशें कळटलें हेंचेर कितें तरी स्ट्रिक्ट कारवाई आनी एक्शन जावंक नाका. सो आमी आतां एज डेलिगेशन ऑफ यूथ काँग्रेस आनी बाकीचे सगळे काँग्रेस कार्यकर्ता आतां वचून मेळून DGPक हे सेम आमचे मुद्दे मांडलेले आसात की अशे कितले तरी घटना घडटा आसतल्यो पण ज्यो रिपोर्ट जायना. आता एक सर्वसामान्य नागरीक एक महिला एक भुरगे कोणूय पुलीस स्टेशनान वयतात कित्याक की हे आमचे रक्षक यांच्याकडे एक आमी कितें तरी होप आनी एक आशा घेवन वयता जाल्यार रक्षक अशे भक्षक जाल्ले आसा तांकां आमी सुरक्षक म्हणून आमचे अशें पळोवपाची गरज आतां उरला की आमकां दिसता ते आमकां हार्म करतले अशें म्हणून भंय दिसता. लोक पुलिसांचेर विश्वास दवरपाचे लोकांनी विसरलेले आसा आनी हेंकां ह्यो गट्स आनी कशें मेळटा फाटल्यान कोण तरी तेंचेर बॅकिंग आसता एक गॉडफादर आसतलो. सो म्हाका सांगूंक दिसता आनी अपील करता आतां CMांक सुद्दां तुमी होम मिनिस्टर जेन्नासून होम मिनिस्ट्री तुम्ही हाताळलेली आसा आनी घेतलेली आसा आमी पळयला कायदो आनी सुवेवस्था ही धासळलेली आसा गोंयान आनी पुलिसांक आनी क्रिमिनलांक मोठ्या मोठ्या सुद्दां भंय दिसना केन्ना क्रिमिनल कसले एक्ट करतले जाल्यार. ह्या ज्या गजालीन एक इन्सिडंट जालो तितून मायनर इन्वॉल्ड आसा जाल्यार पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करता पर्यंत कित्याक रावंक जाय. सुओ मोटो कॉग्निझन्स आनी प्रायमा फेसी एविडन्स आसा सगळ्या मिडियाचेर भुरग्यांनी ते कितें कितें सांगलेले आसा जाल्यार तांकां फक्त सस्पेंड करप न्हू तांकां अरेस्ट जावंक जाय तेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय आनी कितले तरीच एक्ट तांकां लागू जातले. एक चायल्डाक मायनराक ऑफेन्स केला आनी तेजेर असॉल्ट केला सेक्शुअल म्हणून पॉक्सो गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तेंचे व्हिडिओ पळया तुमी तेंच्यांनी सांगला की हेंच्यांनी आपल्याक मारले कितें कितें कार्य केले आनी पयशे सुद्दां मागले. सो ओपनली ब्रायब मागतात तुमी 20-20 हजार. सो हेजेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावंक जाय आनी म्हाका दिसता एक अशें एक्शन जावंक जाय बेश्टें सस्पेन्शन न्हू तांकां अरेस्ट जावंक जाय तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी इतली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जावंक जाय की आख्ख्या गोंयच्या पुलीस फोर्साक एक मेसेज वचूंक जाय की कोणूय हांगा कसले कार्य करून सुसेगाद आपूण आपलो गॉडफादर घेवन बसतलो आनी मागीर परत येतलो अशी शक्यता परत जावंक जायना. सो हीच आमची मागणी आसा. थँक्यू. आज आमचे काँग्रेस पक्षाचे डेलिगेशन जातून आमचे यूथ काँग्रेस महिला काँग्रेस आनी बाकी काँग्रेस पक्षाचे लिडर आज DGPक मेळपाक गेल्ले. म्हाका दिसता सविस्तर खुबशे जाणांनी सांगलेलें आसा की विशय कितें आसा तो पूण आज म्हाका दिसता देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा आनी हाचो संपूर्ण जबाबदार ह्या डिपार्टमेंट हो जे डिपार्टमेंट पळयता होम डिपार्टमेंट तेजी संपूर्ण जबाबदारी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याची आसा. आज मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता ह्या लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनचें कांयच पडून गेल्लें ना ताका फक्त आपली खुर्ची सांबाळपाचें पडून गेल्लें आसा हें सिद्ध जाता. कारण आमी वारंवार म्हणटा की दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स म्हणजे आज पर्यंत आमी इतिहासान जितकी गव्हर्मेंटां पळयली तितून वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स हो संपूर्ण म्हाका दिसता प्रत्येक स्तराचेर हो फेलियर गेल्लो आसा. आज आमी पळयता की गोंयांत क्रायम रेट मोठ्या प्रमाणान वाडलेली आसा. गोंयांत आज मर्डर केसीस रेप केसीस अटेम्प्ट टू मर्डर केसीस
बाकीचे मॉलेस्टेशन केसी डकयती केसी तुमी पळयता की वारंवार जायत आसा म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी मुख्यमंत्री सिरियस ना म्हणूनच असली जी घटना घडटा आमी जी घटना आज आमी सविस्तर तुमकां सांगितले भुरगे तांच्यांनी खंय तरी कितें गोश्ट केली झगडी झुजा जाली तांच्या मदीं जाल्यार खंय तरी एक कायद्याच्या बंधनांच्यान तांचेर एक एक्शन जावपाक जाय ती साहजीक जातली एक मायनर भुरगो आसलो तातूंत आनी ज्या पद्दतीन तांकां फिजिकल एसॉल्ट करता आसतना म्हाका दिसता सेक्शुअली ज्या पद्दतीन तांकां एसॉल्ट केलो सस्पेन्शन केल्लें आसा तांचें सस्पेन्शन इज अ टेम्पररी सोल्युशन ज्या आदाराचेर तुमी ताका सस्पेन्शन केल्लें आसा त्याच एविडन्स घेवन तांचेर ती एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय ते अरेस्ट जावपाक जाय कारण खंय तरी एक मेसेज वचपाक जाय एफआयआर तांचेर रजिस्टर करपाक जाय जे कितें सेक्शनां लावपाक जाय ती करून तांचेर इमिजिएटली तांकां तांचेर कारवाई जावची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा तशें अतिराम म्हटलें तसोच एक 5 जुनाक एक इन्सिडंट जाल्लो म्हापसा आमच्या रिक्वेस्ट केला ते एफआयआर विड्रॉ करचे आनी इन्व्हेस्टिगेशन अनबायस्ड वेयान करची